Isabella, Isabella. Paular Paul marun waktu tuluya Deva dorshan giun Jerusalem Paular Paul marun waktu tuluya Deva dorshan giun Jerusalem Jerusalem shar Deva vostice Takatami trui Paular Paul marun waktu tuluya Deva dorshan giun Jerusalem Paular Paul marun waktu tuluya Deva dorshan giun Jerusalem सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी किरीत भाशेन आयज जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाच्या परबे दिसा ह्या मिसांत बांटो घेवंक तुमकां आमंत्रण आमी हे कश्टवतल्या काळार सगळ्यां खातीर आमी मागता जायते जाणां तांचे पासून किरीत भाशेन माग म्हणून सांगलां आनी हे भाशेनची नांवां हांव सांगता तांणी किरीत भाशेन तांच्या इंतेसांवा पासून तांच्या गोरेब्या पासत पियो स्टेबिस आक्षितान सिस्टर लुइजा FMCK सालिगांवतान सिस्टर हेझल उगेंतान जेन्सी फुर्तादो नाबिलितान जॉर्ज सॉलोमन महाराष्ट्रा कोएलो आस्नोरा लॉरेन्स आनी मिफा गोम्स प्रिसिला जेकब ओडिसा भुवनेश्वरतान फ्रांस्किना ओलिवेरा सोनिया फेर्नांडीस मडगांवतान आनी आयडा फेर्नांडीस किरीत भाशेन तांची इंतेसांवां आनी ह्या सगळ्यांची इंतेसांवां जी ह्या मिसांत बांटो घेतात ती आमी ह्या मिसांतल्यान बापाक आमी उबारता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जी कोण हे पवित्र मिसाचे भेटेंत ऑनलायन वांटो घेतात तुमकां आमच्या मनांत आनी मागण्यांत धरून हे पवित्र मिसाची भेट आमी भेटयता आयज आमी जेजूच्या स्वर्गा प्रवेशाची परब समोरता ही परब आमकां आस्वासन दिता की आमचें जिवीत ह्या संवसारांत कोबार जायना पूण आमी एका नव्या जिवितांत भितर सरतले जेन्ना आमचें जिवीत आगोड्यांक कश्टांक त्रासांक पिडीक सांपडटा तेन्ना आमचो भावार्थ आमी हारून बसता आनी तेन्ना देवाचेर आनी एकामेकाचेर आड आमी पातो करता आमच्या वायटाची दूख धरून दोनूय देवा लागीं बोगसणे मागुया आमचो देव काकलुतसार आनी आमकां बोगसूंक सदांच तयार ताचेच काकलुतीक लाल येवन सांगाताक म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनां चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सिडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो भोव व्हड अपराध हे पासत बागयो सदांच आंकवार मरे सगल्यांक देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता हांव सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन सोम्या काकलूत कर सोम्या काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर सोम्या काकलूत कर सोम्या काकलूत कर मोहिमा देवाक उंच सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गींच्या राया सोर पदवेदार देव बाप्पा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुज्या दोर वैभव पासत आमी तुका वाखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा
देवाचे शिरे तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाची मोहिमी जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन प्रार्थुया देवा आमच्या मोहिमेमून बापा तुजो पूत जेजू आयच्या दिसाक स्वर्गार चडून गेलो ताच्या स्वर्गा प्रवेशान आमचे मनशा सोयमूच ताणें उबारून व्हेलें ताचे मोहिमेन आमचे मोहिमेचो बरवंसो कित्याक तोच आमचे मस्तक आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे हे व्हडट्या गुटां पासत संतोषपुरीत काळजान आमी तुका दिन वाचता आनी संतोशान आनी बरवंशान आमकां सदांच जिये शिकोर म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. दोन दुताच्या इतिहासावेले वाचप मोगाल थियोफील जेजून आपलो वाव सुरू केलो तेन्ना ताका स्वर्गार उबारून व्हेलो त्या दिसा पर्यंत ताणें सगल्यो वस्तू केल्यो आनी शिकयल्यो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आपणे विचून काडलेल्या धर्मदूतांक ताणें आज्ञा दिल्यो ही सगळी खबर म्हज्या पयल्या पुस्तकांत हांवें बरोवन दवरल्या आपल्या कोश्टा मरना उपरांत आपूण जिवो आसा म्हूण जिनसवार पुरावे दिवून ताणें तांकां दाखयलें 40 दीस तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राज्या विशीं तांचे कडेन उलयलो तांचे सांगाती जेवणार आसतना जेरुसलेमांतले कोर्सोनांत जावं पूण बापान केल्ले बासावणेक रावूंक जेजून तांकां फरमायलें ताणें सांगलें ही बासावणी कसली ती म्हजेच तोंडांतली तुमी आयकल्या जुवावान उदकाचें स्नान दिलें पूण तुमकां थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें ते सगळे जमलोले आसतना ताणें जेजू कडेन विचारलें सोम्या इस्रायलांत तूं आतां नव्यान राजवटकी स्थापूंक वेताय जेजून तांकां जबाब दिलो बापान आपल्या पदवेन नेमलोले काळ आनी घडयो जाणा जावंक तुमकां पडलें ना पूण पवित्र आत्मो तुमचेर देंवतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें आनी जेरुसलेमांत सगळ्या जुदेयांत आनी सामारियांत आनी संवसाराच्या शिमा पर्यंत तुमी म्हजे गवाय जातल्यात हे सांगले उपरांत ते पळयता आसतनाच जेजूक वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखां वेलो एका कुपान ताका लिपयलो तो चडून वेता आसतना ते आपले दोळे स्वर्गार लावूनच आसले ओचीत दोवी आंगोस्त्रां घालून दोग मनीस शिसांक दिश्टी पडले ताणें म्हणलें गालिलेयाच्या मनशांनो तुमी अशें स्वर्गाक नदर लावूनच कित्याक आसात तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तो जेजू तुमी स्वर्गार वेतना पळयला तसोच परतो येतलो देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब संतोशाच्या उल्हासा मध्ये देव चोडटा स्वर्गार संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चोडटा स्वर्गार सोमेस पोजानो ताळ्यो पेटात संतोषाच्या उल्हासा सोडून देवाची वाकाणी करात कित्याक बोव त्या सर्वेस्पराच्या मनशांनी बें दवरचें
सगळे पृथ्वीचो वर्तो राजा तो सबब संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चोटा स्वर्गार संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चोटा स्वर्गार तुरतुऱ्याच्या गोनगोनान सर्वेस्पोत चडत वेता आमच्या देवाच्या मानाक वाजोंत्रां वाजयात गाजयात आमच्या रायाच्या मानाक वाजोंत्रां वाजयात गाजयात सबब संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चोटा स्वर्गार आखे पृथ्वीचो राजा तो सगळे तुमचे निपुणायेन ताच्या मानाक वाजोंत्रां वाजयात राष्ट्रां वयर देव राजवट चलयता पवित्रतायेच्या सिंहासनार बसून तो आपली राजवटकी चलयत आसा सबब संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चोटा स्वर्गार बागेवन पालून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप बाबा भयणीनो आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो देव मैमेवंत बाप ताची परिपूर्ण ओळख तुमकां मेळचे खातीर जाणवाय आनी उगडापे केल्ल्या गुटांची समजवणी दितात तो आत्मो तुमकां दिवं कसल्या उच बरवाशांक देवान तुमकां आपयल्यात केदी व्हड मोहिमेची गिरेस्तकाय आपल्या भक्तांक ताणें दायज कशें सांबाळून दवरल्या आनी कसली मितमे नासलोली पदवी आमा भावार्थ्या सोवे ताणें बोड दाखोल करता हे सगळे तुमी ओळखूंक पावचे खातीर देव तुमच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांक उसवार दिवं जेन्ना क्रिस्ताक देवान मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो स्वर्गार आपल्या उसव्याक ताका बसयलो आनी सगल्या पराधना अधिकाऱ्यां पदव्या आनी राज्या वयर ताका दवरून ह्या आनी येवचो आसा त्या काळांतल्या कसल्याय नांवाचे सत्या वयर ताका घालो तेन्ना ताणें क्रिस्ता सोवे ती आपली पदवी दाखयली ताणें सगल्यो वस्तू ताच्या पांया तोडा घाल्यो आनी ताका पयस सोबेचें मस्तक केलो ती ताची कूड आनी सगल्यो वस्तू सोपून कोतोल्यांची भरती देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार उद्गार mogaci kobosa Jesu kalukan uswatu amkam bapa shipauke Alleluia Alleluia सर्वेस्पोर तुमचे सोव्यांसू तुमचे सोव्यांसू मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या इकरांक दिश्टी पडून जेजून म्हणलें आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रोचणेक शुभ वर्तमान परगटात जो सोत मानतीत आनी पवित्र स्नान घेतीत तो सोडवण जोडटलो
पूण जो सोत मानेन जायत तो कास्तीचें फॉर्मोण घेतलो. सोत मानतल्या बराबर ह्यो खुणां आसतल्यो. म्हज्या नांवान ती देंवचार काडटलीं, आठवो भासो उलयतलीं, सोरोप दवरतलीं, आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेत बी तांकां तें कांयच वायट जावचें ना. पिडीवंताचेर हात दवरून ती तांकां बरीं करतलीं. आनी सोमी जेजू तांचे कडेन उलयन सोंपयतच वयर स्वर्गार ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. ताणें वचून सगळे कडेन शुभ वर्तमान परगटलें. सोमी तांच्या सांगाताक वावुरतालो आनी बाराबर जातल्या विस्मिता उदेशी तांची उतरां थिरायतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयज आमी जेजूच्या स्वर्गा प्रवेशाची परब समारंभतांव. आनी हे भाशेन पास्काचो गूट आमी आटापून हाडटांव. जेजू मेलो, पुनर्जीवन जालो आनी स्वर्गार चडलो. जेजू स्वर्गार चडलो म्हूण आमकां अनाथ कशी तो सांडिना, पूण तोच जेजू आमकां म्हणटा, म्हज्या बापाच्या घरांत पुष्कळ सुवात्यो आसात आनी हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेता. जेजू आमकां आस्वासन दिवन फुडें अशें म्हणटा, हांव तुमच्या सांगाताक आसा, वय सोरोपुऱ्यान संवसार सोरोपुऱ्यान हांव तुमच्या सांगाताक आसा. जेजू आमच्या सांगाताक आसा. जेजू आमच्या बराबर आसा. आनी त्याच पासत भाग्योत आगुस्तीन आयच्या दिसाच्या इगर्जेच्या मागण्यांत अशें म्हणटा, जेन्ना आमी सगळीं कश्टावता तेन्ना जेजू आमचे कश्ट आपूण अनुभवता. आनी त्याच पासत जेजून सावलूक म्हणलें, जेन्ना सावलू क्रिस्तांवांक पिडापीड दितालो, दमास्काच्या रस्त्यार आसलो, धर्मदूतांच्या इतिहासान 9व्या आवेसवरान 5वे ओडीन अशें म्हणलेलें आमकां मेवता, सावलू सावलू कित्याक म्हूण तूं म्हाका पिडापीड दिताय. आनी सावलू म्हणटा, कोण गा सायबा? आनी जेजू म्हणटा, हांव तो जाका तूं पिडापीड दिताय. म्हणजे जेन्ना तूं आनी हांव कश्टावता तेन्ना जेजू आमच्या बराबर कश्टावता, आमचे कश्ट जेजू अनुभवता. आनी तेच पासत भाग्योन पापसाहेब फ्रांसीस अशें म्हणटा, जेन्ना आमी कश्टावता तेन्ना आमच्या आदी जेजू कश्ट घेवन फुडें गेलो. जेन्ना तूं आनी हांव कश्टावता तेन्ना जेजू परत येवन आमच्या खांदार हात घालून आमचे कश्ट ताणूंक आमकां आदार दिता. तेन्ना मोगाच्या भयणो, जेजू आमच्या सांगाताक आसा हें आस्वासन आमी बाळगूंक गरजेचें. आनी अदीक करून ह्या काळार जेन्ना आमचो समाज, आमचो संवसार पिडींत कश्टावता, कांयच ना अशें आमकां दिसता, देव आमचे कडसून पयस आसा असो दिसता. आनी जेन्ना हांव पिडेंत पडटा तेन्ना म्हाका एक कुडींत घालतात. जेन्ना हांव पिडेंत पडटा, म्हजे फॅमिली कडसून म्हाका पयस दवरतात, भायर आयतात, तेन्ना म्हाका कोण ना असो दिसता, देव पुऱ्यान ना असो आमकां दिसता आनी आमी निराश जाता. नसले वेळार मोगाच्या भावीनो, म्हाका दिसता 3 वस्तू आमकां गरजेच्यो. पयल्यो म्हणल्यार आमचो भावार्थ. मोगाच्या भावीनो, आमी अनुभवलें आमचें दुडू कित्याकूच उपकारना, आमचें बळ ताका अर्थ ना. आनी ते तसले वेळार मोगाच्या भावीनो आमचो भावार्थ की गरजेचो. जायते फावटी अशें दिसतलें की आमकां देव नाका, पूण ना, देंवचाराच्यो ताणण्यो आनी मांडण्यो जायते फावटी वर्त्यो जातात आनी आमचो भावार्थ आमी हारून बसता. पूण जेजू आमकां म्हणटा, सोरोपुऱ्यान संवसार सोरोपुऱ्यान हांव तुमच्या सांगाताक आसा. जेजू आमच्या सांगाताक आसा. हो भावार्थ दवरून जिवंक गरजेचें. दुसरी वस्त गरजेची ती म्हणल्यार भरवंसो. देव आमकां मरोंक सोडिना. घोडे आमची घरचीं मरोन गेल्यांत, घोडे आमची घरचीं कश्टावतात, घोडे आमची घरचीं पिडेंत आसात, हॉस्पिटलांनी आसात. पूण भरवंसो आमी हारून बसचें न्हय, कित्याक आमच्या जिविताक अर्थ आसा. आनी हेंच जेजून आमकां दाखोवन दिलें. जेजू मनीस जालो आनी आमचे मदीं येयलो आनी आमकां दाखोवन दिलें की आमच्या जिविताक अर्थ आसा आनी ते पासत भरवंसो गरजेचो. आनी तिसरे सुवातेर मोगाच्या भावा भयणो, आमच्या जिविताची गवाय. जर तर म्हाका भावार्थ आसा आनी भरवंसो आसा, हें म्हज्या जिवितांत हांवें स्पश्ट
दाखोड करूंक गरजेचें. ही पिडा सोरतेली दुबावना, ही पिडा सोरतेली खरी, पूण मोगाच्या पण जें कितें हांव एक मनीस कसो म्हज्या मनशाळपणान हांव दुसऱ्या सवें करतलो तें की अमोर उरतलें. फुडें म्हजे लागीं जाता दुसऱ्याक आदार दिवंक वच आनी आदार दी. फुडें म्हजे लागीं व्हडलें घर आसा, थंयसर कश्टदिल्याक जागो ना, म्हज्यानी ताका आदार करूंक जाता काय. कोण एके फामिलीन जायतीं जाणां ताची आख्खी फामील कश्टवता, आख्खी फामील पिडीक सांपडल्या, म्हज्यानी ताका कसलोय तरी आदार दिवंक जाता काय. आनी जो आदार हांव दितलो ताचे वरवीं हांव जेजूक जिवाळ करतलो, ताचे वरवीं आमची काळजां जेजू बरोबर स्वर्गार प्रवेश जातली. तर हांव क्रिस्तांव म्हजे वागणुकींतल्यान दाखोवया, जेजूक आमच्या जिवितांतल्यान जिवाळ करुया. हेंच करूंक देवाची कृपा आमकां सगल्यांक हे मिसान मागुया. उबी रावुया आनी आमच्या भावार्थाची स्वता उच्चारया म्हणून सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गार विचार उजनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं समवलो, आंकवार मेळटाय सोलमलो, कोंसपाकाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात सोडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्यां आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भक्षणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्याच उच्चारलेल्या भावार्थान आमच्यो गरजो, आमची मागणी दोनूय देवाक उबारुया. आख्या संवसाराक वचात, सगली रचणीक शुभ वर्तमान पुरगोटात. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी सगली रचणीक शुभ वर्तमान पुरगोटूंक बारी वावरूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आख्खे जुदेयांत आनी सामारींत आनी संवसाराच्या शिमापर्यान तुमी म्हजे गोवाई जातल्यात. आमच्या क्रिस्ती सरकारी फुडाऱ्यांनी क्रिस्ताची शिकवणी प्रमाणे चलूंक आनी अशें दुसऱ्या सरकारी फुडाऱ्यांक ते बरी देख आनी सुम्या जेजूचे गोवाय जावंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. क्रिस्ती भावा भयणांनी, जेजू स्वर्गार चडलो आनी देवा बापाच्या उजव्याक बसला ह्या भावार्थाच्या स्वताची खोलायेन वळख घेवन तें अभिमानान आनी भावार्थान परगटूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. भावार्थ दवरतीत आनी पवित्र स्नान घेतीत ती सोडवण जोडटली. सगल्या क्रिस्ती भावा भयणांनी पवित्र स्नानाच्यो भासावण्यो पाडूंक तशेंच त्रिएक देवाचेर भावार्थ थीर गोट दवरूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. भोव मोगाला बापा, व्हड भावार्थान आमच्यो गरजो, आमची मागणी तुका उबारल्यान हे पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेतल्या दर एका भावा भयणाक आमी तुका उबारता. तुज्या मनाक आनी आमच्या दावाक उपकारता जाल्यार आमची मागणी तूं आमकां फावो कर. हें मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
नाकारुबे नाका आपल्या कारचा सोवे बोबू जेजू तुझे गाडीस मागता आयच्या दिसा आखेजीने देवा खुशी खुरीसली गो मोगान रेंगून जिवीत सोडून जेजू तुझे गाडीस मागता जेजू मागता उशिंदिता Soglens moje Baba kota Jesu mata Ushindita Soglens moje म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आन्याके पवित्र सुबेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं प्रितीवून बापा तुज्या पुता जेजूच्या स्वर्गा प्रवेशा समोरून वाकडणेचो योद्न आमी तुका समर्पिता ही योजनांत तूं आमची खालती देणी भेटून आमी तुजे मोहिमेमून जिविताक आमकां वांटो दी म्हूण मागता संवसारी आशा आनी वोंडावणी साणूंक सर्गीच्या मोहिमेमून जिविताचेर आमची काळजां आनी मनां दवरूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमची सोव्या आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा सोर्व काळयान सोर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचून फावो हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसाक सोमी जेजू मोहिमेमूत राजा पातकाचेर आनी मरणाचेर जैत व्हरून देवतांच्या जयजैत गायना मदें दोबाच्यान स्वर्गार चडून गेलो देवा आनी मनशां मदें मोदेस्तितो संवसाराचो मनसुबीदार आनी सुर्गीच्या दोलबारांचो धोनी आमकां सांडून वेचाक न्हय पूण आमचो बोरवोस जावच्याक जेजू आमचे मदलो तुजेशी बापा उतरून गेलो जेजू पवित्र सभेचो ओरोंब आनी मस्तक थंय तो गेला थंय आमी वचूंक आशेता देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सुर्गीचे सोल दोलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार होला तुज्या वैभवान उंच स्वर्गीय तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय उंच स्वर्गीय तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्च घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्च नव्या आनी सासणी कोर्राचें रगत पातकाचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात
बाबार ताचो गुट पोरगोटुया Sumia Jesu ami ondokata ani ekasitle pieta itle pauti tu voi bawan Yesu ami tuje morom porgota बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनव जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी विडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कडून रगो शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनव जिवंतपणाचो बरवंस दुर्मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी ज्येश्ठागोतीन मेलेल्या सुमेस्तांक तुजें पोरसुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवा मये सांगाती तिचो पोती बागेवन चुजे बागेवन धर्मदूत आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक Amen. आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलें प्रार्थन म्हणटा आसतना आमच्यो गरजो आमचे आवडे बाबार्थान आनी बरवंशान दोनया देवाक उबारुया आनी सांगाताक म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दयाकुने जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान ओतरेकता तर आमकां जुदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी बरोबर आमची वता आमचे चोटकी आनी खास तेन्ना आसा तुज्या आकलूतीन आमचो आत्मा तशेंच करून भलायकेन वापरता ही देवाची शेडी संवसाराची पाप काडटा ती हे शेडीच्या जेवणाका पयल्यान ते आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या कातरान म्हाका भलायकी मेळटली ओत्मीक कुमन्यां घेवंक मागणें म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तू परस तुजोच हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओत्म्यांक शिवंक हांव आशेतां
पूण ह्या वेळार तुजें बू आमोडीक मास रगत म्हज्यान शिवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसोडूंक केदींच म्हाका निर्मी नाका सायबा. आमेन. प्रार्थुया. सर्गींच्या मोगाल बापा, तुज्या पुताक जेजू स्वर्गार उबारून आमचे मनशा सोयब तुवें तुजे मोहिमेक पावयले आनी संवसारांत आसतनाच आमकां तूं तुज्या देवीक जिवितांत वांटो दिताय. तर आमच्या काळजाच्या ओत्रेक आनी सगळें आमचें क्रिस्ती जिवीत दिसान दीस चड आनी चड तुजेशी ओडून व्हर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. किरीत मागणें हे कोरोना व्हायरस दुरुस्ताच्या वेळार बो मोगाड आनी काकूत्सरा देबा तूं सदांच आमचें बरेंपण आशेताय. ह्या दिसांनी सगळो संवसार काळोखांत आनी भिरांतींत बुडला. आमची काळजां भोव दुखेस्त जाल्यांत. लाखांनी आमच्यो भाव भयणी हे पॅन्डेमीक पिडीक लागून अंतरल्यान आनी त्यावन ओदीक पिडयेंत कोश्टवतात. बापा, आमी ल्हानबिकायेन मागता तांकां तुजी पेकोवणी फावो कर आनी आमी अजून तुज्या आदीन आसां पूण आमचो फुडार काळोखांत बुडला असो दिसता. आमी कालतिकायेन प्रार्थता हे अदृश्टाच्या वेळार आमचो बाबार्थ आनी मोग तुजेरूच बापा उदीक थीर आनी गोठ कर आनी आमचे वयली भिरांत आनी खोंत पयस कर. आमी सरपटून मागता हे मारेकार पिडेचें मोड पयस कर आनी आमकां पेकोवणी फावो करून काळजां मोनाची शांती दी. अशें नव्यान आमी तुजे मोगाळ आनी दोयाळ आसलें अणभवून आमी एकामेकाच्या उस्क्यान आनी मोगान जियेवं. आमच्या देश कारबाराची मोना उजवाडाय. ताणें आपल्या पोरजेक बरें आसा तेंच करूंक आमच्या हॉस्पिटलांनी आनी हेर जाग्यांचेर पिडास्तांची तरेकवार सेवा करतल्यांचेर सुभापणी तुजो आशिर्वाद घाल. आमची सर्गीची आवय पिलार सायबीण, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर मिसांवाचो आस्कारी, भाग्यवंत सुसेबाज गोंयचो पात्रोन आनी आमचो मोगाचो आस्कारी मान्या भोवन तागनाचे विणवणेन हें आमी नमुरतायेन मागता. आमेन. मान्या भोवन तागनालाक सांताचो मान मेळूंक मागणें. ओ गणीत काकुदीच्या देवा, सरपट पडून तुज्या पांयां सरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्या भोवन तागनालाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगड परगट देशी हें आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. किरीत आशिर्वाद घेवंक आमची तोकली बागोवया. जेजू देवाचो एकलोच पूत आयज स्वर्गार चडून गेला आनी तुमकां सुर्गींचीं दारां उक्तीं केल्यान. तर आयजच्या दोपाचे परबे दिसाक तो तुमकां बापाच्या आशिर्वादान भरूं. आमेन. आपल्या पुनर्जिवंतपणा उपरांत जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो तसोच जळजळीत करून आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तो आमकां भेटूंक येवं. आमेन. आनी जेजू बापाच्या उजवाडाक वैभवान बसलेलो मोहिमेंत आसा. आपल्या बासावणे प्रमाणे संवसार सोरो पर्यंत तो आमच्या सांगाताक आसतलो म्हूण आमी आस्वासून बाळगूं. आमेन. आनी चोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे वयर दिवं आनी सदां काल आसूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
संसार सोपोरिया तुमचे संगतिया वासा संसार सोपोरिया तुमचे संगतिया वासा Papan maka darla dosos tungkandata Ovigatmo kia Taja bolan sukting desa desan soglia Moje dowai saya Songsar sopo Sangati awasa Songsar sopo pori Unche sangati